काँग्रेसी 8पैकी 8 ऑल 8 जे कॅन्डिडेट आसताले काँग्रेसीचे ते जिखताले. एक गोवा फॉरवर्ड उरलेले 7 काँग्रेस. ते ह्या फावटी आमकां दिसले की 2 आपाक गेले, एक BJPक गेलो आणि एक इंडिपेंडंटाक गेलो. म्हणजे 4 सीट थिंगा डायरेक्ट पडले, 4 सीट. सो थिंगासर आमी चिंतपाची गरज आहा, इंट्रोस्पेक्ट करपाची गरज आहा आणि पार्टी बिल्ड करपाची गरज आहा. आमी आतां दिल्ले आहा पार्टीक, मागीर फुडें पळोवया कितें जाता तें. इट इज नॉट अ मिस्टेक. इट इज जे टायमार तुमचे आमचे कार्यकर्ता जे आहा, जे वर्कर्स आहा, ते डिसिजन घेतात की ह्या फावटी गोंयभर चित्र वेगळें आसलें तें. तुमी पळया वोट सगळे स्प्लीट जाले, नाजाल्यार ह्या हायडीनूच येवपाचें. TMC नाशिल्लो तुमी थ्रू आशिल्ले. हय, खूब वोट फुटले. How do you take your role in the opposition this time? We are going to play a very, very constructive role in the opposition. And I am ready to face it. Whatever role the party will give me, I will accept. So we are there. लास्ट टाइम काँग्रेसचे आमदार BJP गेले तसे हे टाइम जावपाक म्हणजे बिरी करतले. कोण आहा तो वचपाचो तो नका. ना हॉटेलान दवरले तशें नका. दॅट वी वॉन्टेड टू फॉर्म द गव्हर्मेंट अँड आमचो नंबर येवंक ना. प्रिकॉशनली डज नॉट अरायव. आमचो नंबर खूब फाटी उरला. तुमकां सांगला तशें 4 सीट जे आमी सालसेटान शुअर आसले ते आमचे येवंक ना. पोंडाचो येवंक ना, कुरचऱ्याचो येवंक ना. अशे खुबशे सीट आमचे पडले बारीक मार्जिनाचे. ना सगळे जाण टिका येवपाक आसले जिखोन मागीर. कॉन्फिडन्स जातले की देवाक तुमी हे केले, एफिडेविट फायल केले. तशें ना. एवरीबडी हॅड टू स्टे टुगेदर. So तुमकां दिसता की पक्ष संघटना द पीपल दॅट इफ यू स्प्लीट द वोट समबडी एल्स विल विन. हे म्हाका दिसता लोकां कडेन पावपाक आमी कमी पडले.